प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वा विसवोर वोड 34 ते मातवाचो 11वा विसवोर वोड 1. Matthew chapter 10 verse 34 to Matthew chapter 11 verse 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. हांव प्रिथमेचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजो नाका. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला. कारण पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनेक तिच्या सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. एका मनशाचे दुस्मान ताचोच गोडचो लोक. म्हज्यावन आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय. म्हज्या वन आपल्या पुताचो वा धुवेचो अदीक मोग करतात ती म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली. आनी म्हज्या पासत आपलो जीव वगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. इनाम. तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात. आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याचो इनाम घेतली. आनी प्रमाणीक एका मनशाक वो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करतात ती प्रमाणीक मनशाचो इनाम घेतली. हांव तुमकां सच सांगता, हे ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणें पिवंक दिलो जाल्यार तांकां कशेय तरेन आपलो इनाम मेळो नासतना उरचो ना. प्रितीचे आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरा नोकरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक तो थंय वचूंक भायर सरलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आमी आयकलां त्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जेजू आमकां आनी आपल्या शिसांक एक शिकवण अशी दिता ज्या जाग्यार तो म्हणटा, हांव तुमच्या जिवितांत पयलो ना तेन्ना तुमी म्हजे केन्नाच पाटलावदार जावचे ना. आयज कितें सांगता जेजू? तो म्हणटा धुवेक तिचे आवयेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. एका मनशाचे दुस्मान ताच्या घराचो लोक जातलो म्हणटा. आनी त्या फुडें कितें म्हणटा? म्हजे वन आपल्या बापायचो वो आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय. भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें सांगता आमकां? तो म्हणटा म्हजे वन, आयकात बरे भाशेन. तो म्हणना की आमी आमच्या बापायचो आवयचो मोग आमी करपाचो न्हय म्हणून. तो म्हणटा म्हजे वन आपल्या बापायचो वो आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय. भाव भयणीनो, आमी सगळीं एका फॅमिलीन जल्मता. आमकां एक पाय आसा, आमकां माय आसा. आमी जेन्ना ल्हान आसता आमची पाय माय आमकां इतलें व्हड करता, इतलें सॅक्रिफायस करता आनी आमकां व्हडलीं करतात. ताचे उपरांत आमकां शिकवण दितात, आमकां इस्कॉलाक धाडटात, आमकां जेवण दिता, घराक व्हडलीं करतात. मागीर आमी काजार जाता, आमी भायर जाता, व्हडलीं भुरगीं जाता. पूण आयज जेजू आमकां कितें म्हणटा? तो म्हणटा म्हजे वन आपल्या बापायचो आनी आवयचो मोग तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हाका लायक न्हय. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना व्हड जाता आमी देवाचो मोग कोत्ता काय? आमी आमच्या बापायचो, आमच्या आवयचो, आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या घोवाचो, आमच्या बायलेचो, आमच्या भावांचो, आमच्या भयणीचो अदीक मोग कोत्ता की आमी देवाक सोडून आमी आमच्याच फाटल्यान आमच्या फॅमिली पासत धांवता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेजू आमकां सांगिना की आमी आमच्या बापायचो, आमच्या आवयचो, आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या घरकारांचो मोग करिनाका म्हणून. केन्नाच म्हणिना. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता, देवाचो मोग करता तेन्ना हो मोग जो आमी आपणायता देवाचो, हो मोग आमी आमच्या
सगळ्या भाव भयणांक आमच्या घरकारांक आमच्या आवयक बापायक आमी दिवंक शकता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक पयलो धरिना आमच्या जिवितांत, म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना, तेन्ना कितें जाता? आमी जो मोग कोत्ता आमच्या फॅमिलीचो, आमच्या बापायचो, आमच्या मावयचो, आमच्या घोवाचो, आमच्या बायलेचो, आमच्या भुरग्यांचो, तो मोग जो आमी कोत्ता तो फकत मनशांचो मोग जाता. कित्याक जो लोक म्हाका बरें कोत्ता ताका हांव बरें कोत्ता. कितले पावटी भाव भयणीनो आमी आयकता की भुरगीं आपल्या पाय माय कडेन उलयनात, घोव आनी बायल एकामेकाक उलयनात, भाव भयणां उलयनात. कितले पावटी आमी आयकता की एका फॅमिलीन भाव भयणां एकामेकाक पळोवपाकूय तयार ना. कित्याक तांकां जायल्लें आपलें भाटां बेसां, ताणें कोणें चड घेतलां, कोणें कमी घेतलां. कितले पावटी आमच्या जिवितांत आमी फकत पळयता आमचें कितलें बरें जातलें, आनी जेन्ना आमची भाव भयणां आमकां आमकां मोग दिता, आमकां सगल्यो सौगाती धाडटा, आनी तेन्ना आमी सगळें बरें करता, तेन्ना कितें जाता? आमी खरेंच ताच्या मोगान पडटा, ताका आमी बरे भशेन आमी त्रास कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता तेन्ना जेजूचें उतर, देवाचें उतर सगळे आमच्या संबंदांत पयलें दवरता. आनी जेन्ना आमी हो संबंद जेजूशी पयलो दवरता तेन्ना हो मोग देवाचो आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. आनी हो मोग आमी आतां आमच्या फॅमिलीक, आमच्या आवयक, आमच्या बापायक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या घरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या भाव भयणांक आमी दिवंक पावता. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? तो म्हणटा जेन्ना आमी खरेंच ताचे फाटलावदार, खरें आमी जेजू आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणून, खरें आमी भावार्थी म्हणटा, तेन्ना हें उतर जें जेजून आमकां सांगलां 30 आनी 7 वडीन, तो म्हणटा म्हजे ओन आपल्या बापायचो वो आवयचो उदीक मोग कोत्ता ती म्हाका लायक न्हय. पूण भाव भयणीनो, आमी सजमनान ही उतरां इतलीं वर्सां आमी देवाचें उतर आयकलां, आनी आमी सजमता की जेन्ना आमी देवाचो मोग करना पूण आमच्या बापायचो, आमचो आवयचो मोग कोत्ता तेन्ना आमी खूब व्हडलें कोत्ता. आनी ही शिकवण जी दिल्या आमकां, देखून आमी ह्या वेळार ही खरें फाटलावदार जायना. कित्याक आमी सगळें सोडून आमी आमचेंच पळयता, आमचें जिवीत पळयता. भाव भयण, तेज्या उपरांत 30 आनी 8 वडीन कितें म्हणटा जेजू? आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय. परतून वाचता 30 आनी 8 वड म्हणटा आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय. म्हणजे कितें? जेन्ना आमी एका फॅमिलीन रावता भाव भयणीनो, आनी आमी देवाचें काम करता, म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमच्या फॅमिलीन आमची भुरगीं, आमची सोयरीदारां, आमची आवय, आमचो बापूय आमचेर आड वेतलो. कित्याक जेन्ना आमी देवाक पयलो घालता तेन्ना आमी इतले जो मान दिता, जे आमी आमचो फॅमिली आमकां सांगता तें करपाक, तें आमी करूंक पावची ना. आनी तेन्ना फॅमिली म्हणटली, अरे तूं कितें कोत्ताय रे, फकत देवाच्या फाटल्यान लागलाय, देवाचेंच काम कोत्ताय तूं, आमचें कांय पडोंक ना तुका. आनी आमी तेन्ना कितें कोत्ता? आमकां ती नाकारतात म्हणून आमी आतां कितें कोत्ता? जेजूक पाटी घालता आनी आमच्या फॅमिली कडेन बरें हांव देवाक सोडटा, तुमचे बरोबरच रावता, म्हाका नाका तुमचे संबंद जाय, म्हाका कांय वायट नाका म्हज्या फॅमिलीन. देखून भाव भयण, जेजू आयज आमकां म्हणटा आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ती म्हाका पुरती न्हय. आमकां कितले पाटी जेजूक लागोन आमी आमच्या फॅमिलीक लागोन आमी जेजूक सोडटा, आतां जें उतर सोडटा, तें उतर सांगलां तें आमी करूंक पावना. देखून भाव भयणीनो, आमी फकत आमचेंच कोत्ता, आमचेंच पळयता, आमचीच फॅमिलीचें पळयता, आमच्या पोटाचें पळयता, आमच्या घराचें पळयता. आनी जें आमकां देवान सांगलां आपलें उतर पयलें दवर म्हणून आमच्या जिवितांत त्या उतरा प्रमाणे पालपाक आमकां सांगलां, हें सोडटा आनी सगळें आनी कोत्ता. आमचें भाटां बेसां, कोर्टान वचपाचें काम, हें काम तें काम, सगळें जें भायरचें काम आहा तें पयलें कोत्ता. आनी मागीर आमकां इल्लो वेळ मेवल्या उपरांत आमी फकत थोडें देवाचें उतर वाचता, थोडें मागणें कोत्ता, आमी सजमता की आमी खरेंच जेजूचे फाटलावदार. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां परतून सांगता, तो कितें सांगता? म्हजे म्हूण आपल्या बापायचो, आवयचो, आपल्या घरकाराचो, आपल्या बायलेचो, आपल्या भुरग्यांचो, आपल्या सगळ्या फॅमिलीचो मोग म्हजे म्हूण ओदी करिनात जाल्यार
त्या वेळार ती म्हाका लायक न्हय म्हजे वन देखून भाव भयणीनो आमकां गरज जेजूक आनी त्याच्या उतराक पयलो आमच्या जिवितांत दवरपाक जेन्ना आमी जेजूक पयलो दवरता तेन्ना आमचो सगल्यांचो मोग वाडून वेतलो हो देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले आनी खरेंच आमचो संबंद देवाशी आनी आमच्या पेल्याशी घट जातलो आनी खरेंच आमी क्रिस्ती जिवीत एक बरे भाशेन भावार्थी जिवीत आमी जिवंक पावतले तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गींच्या बापाचो आमच्या सुरवंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.